नागझर हांगासर जी चांदेल वाठारांतल्यान पुराय पेडणे म्हालाक येवपी पायपाची लायन पायप फुटोवन हजारांनी लिटर उदक पिड्ड्यार जाल्ले आसा। नागझर हांगासर फाटल्या 2 दिसां सावन दुरुस्ती करपाच्या कामांक सुरवात केल्ली आणि हे दुरुस्ती करताना पायप फुटल्या कारणान थोड्या वाठारांत उदकाची कमतरता जाली। पायप फुटोवन बरेच उदक व्हांवून गेले। भौशीक बांदकाम खात्यान तशा पद्धतीन काम सुरू केले आणि बेगीनूच ही पायपलायन दुरुस्त केली। त्या खातीर उदकाची पुरवण अनियमित जावपाक शक्यताय आसली, पूण तातडीन धाव घेवन ही पायपलायन दुरुस्त केली आणि उदक सुरळीत करपाचो यत्न केला। पूण एकंदरीत जर नजर मारली तर पेडणे म्हालान भर दिवाळीच्या दिवसान उदका विना ही दिवाळी साजरी करपाचो प्रसंग पुन्हा एकदा आयिल्लो आसा। उदकाची टंचाई आणि कामाच्या निमतान 2 दीस पायपलायन दुरुस्त करपाक काम हाती घेतले। त्या खातीर 2 दीस चांदेल पाणी प्रकल्प हो बंद आसलो। परत तो स्टार्ट करता म्हणसर 24 वरां अशीच वयतली आणि तेका लागून दिवाळेक लोकांक जायत्या वाठारांत उदक मेळची ना। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।